हॅलो फ्रेंड, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर हांव शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर म्हणून एक्टिव्हिजम करता। गेली 5 वर्सां जाली हांव ह्या एक्टिव्हिजमान आसा आणि ह्या 5 वर्सान हांवें केन्ना कोणाकडे पयशे मागूंक ना आणि केन्ना कोणाकडे डोनेशनूय दी म्हणून रिक्वेस्ट करूंक ना आणि हेच्या फुडें करचो ना। म्हाजे कडेन जाता जाल्यार हांव करतलो। कितली वायट सुद्धा परिस्थिती येयली कितें जाल्यार ती हांव फेस करपाक तयार आसा। कितें डोनेशन घेवन एक्टिव्हिजम करप हे म्हाज्या मनाक पटना। कित्याक सांग, हांव जे कितें करता दॅट इज माय पॅशन आणि ह्या मातयेच्या मोगा खातीर करता, ह्या गोंयच्या मातयेच्या मोगा खातीर करता। परत सांगता, कितें आता हालीं आमी व्हिडिओज पळयता की एक्टिव्हिस्टांक डोनेशन जाय म्हणून, कोणाक जाय तेणी तेंच्यांनी घेवपाचें। पूण हांवें हो व्हिडिओ क्लियर करपाक व्हिडिओ काडला की शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर हो कोणाकडल्यान पयशे घेयना आणि म्हाज्या नांवान जर कोण पयशे मागता जाल्यार तुमच्या पांयां पडटा। कोणाक पयशे दिवपाची गरज ना। कित्याक सांग, हांव कोणाकडल्यान पयशे घेवचोय ना। कित्याक सांग, म्हाका व्हिडिओ काडपाक पयशांची गरज ना, इश्यू रेज करपाक पयशांची गरज ना। कितें हांव स्वताच्या बोल्सांतले हांव जे कितें जोडटा न्हू, कितें तेतूंतले थोडे पयशे हांव मोडपाक समर्थ आसा। म्हाका कोणाकडल्यान मागून एक्टिव्हिजम करपाचो ना। कितें फाल्यां सकाळीं म्हाका ते कोणी म्हाजेर बोट दाखयलेले नाका की आपूण तुका पयशे दिल्लेले मरे, म्हाजें हें काम कर, म्हाजें तें काम कर। कितें म्हाका कोणाच्या दबावा खाला रावन म्हाका एक्टिव्हिजम करपाचो ना। हांव जो एक्टिव्हिजम करता तो गार्बेजीचेर करता आणि एन्व्हायरमेंट रिलेटेड जे इश्यूज आहा तेंचेर करता आणि ओव्हरऑल इश्यूज, रस्ते होणके पडले, मागीर खुबशे हे जे डे टू डे लायफान जे सरकार ज्या जाग्यार चुकता थंय हांव उलयता, मंत्री ज्या जाग्यार चुकता थंय हांव उलयता, कितें आमदार ज्या जाग्यार चुकता थंयसर हांव उलयता। म्हाज्या एक्टिव्हिजमाक पयशांची गरज ना। परत एकदा क्लियर करता, हांवें थोडे व्हिडिओज पळयले, हांव नांवां घेयना, पूण म्हाज्या एक्टिव्हिजमाक पयशांची गरज ना। म्हाजेर केसी जावं नाल्यार आनीक कितें प्रॉब्लेम येवं, हांव तुमचे कडेन पयशे मागून एक्टिव्हिजम करचो ना। म्हाजें तें मनाक पटना तुमचे कडेन पयशे मागून एक्टिव्हिजम करप। एक्टिव्हिजम इज माय पॅशन, म्हाज्या उमेदी खातीर हांव करता आणि म्हाका हे जे इश्यूज हांव रेज करता न्हू, कितें ते म्हाका आवडटा म्हणून हांव करता। तुमचे कडल्यान पयशे जे दिसा हांवें मागले न्हू त्या दिसा एक्टिव्हिजम बंद करतलो। सो तो मेरेन हांव जे कितें करता न्हू, बरें करता एप्रिशिएट करा, वायट करता क्रिटिसायज करा, नो प्रॉब्लेम। हेच्या पयलीं म्हाजेर बेश्टी एलिगेशनां सुद्धा जाले की शंकर पोळजी खंय पॉलिटिशियनांकडल्यान पयशे घेता खंय आणि एक्टिव्हिजम करता आणि बोबो मारता खंय, कळ्ळें तुका? हांव हे जे तुमचे शब्द आहा न्हू, पॉलिटिशियनांकडल्यान पयशे घेवन बोबो मारता, हे हांव खंयच्याय देवळान उबो रावन साक्षी जावन सांगपाक शकता। इतके वायट दीस येवंक ना शंकर पोळजीचे, कळ्ळें तुका? हांव काम धंदो करता आणि तेतून म्हाका जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना एक्टिव्हिजम करता। कितें आणि आयज मेरेन म्हाका जाल्यार गर्व आहा की हांवें जो एक्टिव्हिजम केला तो सत्याचो एक्टिव्हिजम केला, पॉझिटिव्ह एक्टिव्हिजम केला। ही मेसेज सगळ्या गोंयकारांक आणि आख्ख्या वर्ल्डाक जितले गोंयकार आसा तांकां हांव ही मेसेज दिवपाक सोदता। हांव एक्टिव्हिजमान कोणाकडल्यान पयशे घेयना आणि म्हाज्या नांवान कोण जर डोनेशन मागता जाल्यार प्लीज म्हाज्या नांवान डोनेशन कोणाक दिवपाची गरज ना। कित्याक सांग, तुम्ही डोनेशन दिले सुद्धा न्हू जाल्यार हांव ते एक्सेप्ट करचो ना। ओके, सो ही म्हाजी मेसेज जी आहा न्हू ही क्लियर कट सगळे कडेन व्हायरल जाल्ली बरी। कित्याक सांग, म्हाज्या नांवाचे मेम्स बीन येवपाक लागले आता, शंकर पोळजी डोनेशन मागता बिकता बीन म्हणून। ओके, सो म्हाका क्लियर करपाचें आहा, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर निस्वार्थपणान काम करता आणि कोणाकडल्यान एक रुपया घेनासतना काम करता आणि जो मेरेन म्हाजे कडेन जाता तो मेरेन हांव करतलो आणि जेन्ना जायना तेन्ना जे दिसा हांव एक्टिव्हिजम बंद करतलो ते दिसा हांव तुमकां सांगतलो की बाबा रे म्हाका आतां फुडें जायना, कितें म्हाजी आतां परिस्थिती ना, हांव एक्टिव्हिजम आतां बंद करता म्हणून। पूण डोनेशनाचें एक्टिव्हिजम नो। देव बरें करूं।